कुडकाकारांचो पिडीएक खर विरोध। गांव पिडीएत घालचो न्हय म्हण मागणी करूंक कुडकाचे लोक आनी सगळे 11 पंच एकठांय आयल्यात। गांव सांबाळपा खातीर कुडकाचे लोक पिडीए नाका म्हण मागतात। आमदारानय लोकांच्या मागणेचो विचार करचो आनी पिडीएतल्यान कुडका भायर काडची म्हण तांची मागणी। तशें केलें ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले, आमदाराकय वोगी रावचे ना म्हण कुडकाचे लोक आनी पंचांनी शिटकावणी दिल्या। We are all together 11 members of this panchayat is opposing no matter which political party we are supporting. आम्ही एक गोंयकार, आम्ही एक गांवचे विलेजर्स म्हणून एकठांय रावन ही आम्ही अपोज करता। दुसरे डिमांड म्हणटा ते आमचे एकूच, प्लीज रिवोक द कुरका विलेज फ्रॉम दिस पीडीए। तशेंच आतां ह्या मागणी जी 11 मेंबर आनी जे गांवचे लोक आमी सगळ्यांक जमल्या, तो आमचो हें एकूच की ही पीडीए कुरका बांबोली तालुक्याचे जे एरिया एड केल्ले आसा ती काडची वेगळ्याच्या वेगळ्या। As per the act itself, correct? MLAs and the local bodies are the members of the PDA. Correct? We have requested Sarpanch because Asha act like a Sarpanch is a member. We requested her to back out from this, and she has said yes. So when you come to know, would you resign? See, in the public interest, we requested her. So you are ready to resign? So this show that MLA will resign. Of course, if MLA is not supporting, then definitely he has to resign. And we will make sure that if जरी तर तो हांगासर आमकां सपोर्ट करपाक ह्या इश्यूक लागून येना, जाल्यार we will make sure that he is resigned. All our 11 members have opposed. All our 11 members opposed means the entire village is opposing the PDA. आमकां इतलेंच जाणा जावंक जाय की कितें डेव्हलपमेंट करपाक ही आमची विलेज पंचायती दोंगर आनी उरली जागा हितून घालता पळय ती पीडीए कॅनॉट अलाव टू डिस्ट्रॉय आवर विलेज। वी आर जॉयनिंग सांताक्रूज, तांच्यांनी आवाज घाल्या, वी आर जॉयनिंग देम टुमॉरो आनी इफ रिक्वायर्ड we will bring the MLA on the road. That is sure. We have decided either to go to this thing or we will stop him on the road because assembly is coming. You know that. गोंयांत कृषी बाजाराचे उक्तावण केंद्रीय कृषी आनी शेतकार उदरगत राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांणी केलें। सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंद केल्ल्यान गोंयकारांनी कृषी क्षेत्रांत नवे पर्याय सोदचे। हाचे पयलीं मायनिंग बंदी जाल्ली तेन्नाय बरेच लोक परत शेती वाटेन गेल्ले। आतांय शेतीच बरो पर्याय म्हण खासदार नरेंद्र सावयकारान सल्लो दिला। फोंडा मार्केट उपयार्डांत कृषी बाजार सुरू केला। उक्तावणाक राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरय पावलो। पोस्ट हार्वेस्ट से पहले ही हमको अब किसान को जो है इस कार्ड को कोऑपरेटिव मॉड्यूल की तरफ ले जाना पड़ेगा। देश की सरकार ने नीति आयोग के साथ में बैठ करके हमने कृषि मंत्रालय में एक योजना बनाई है कि हम इस तरह का कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉड्यूल पैकेज जो है देश में लागू करें और उसके लिए 10 पायलट प्रोजेक्ट देश भर में करने की हमने ऐसा चिंतन किया है, विचार किया है, निर्णय किया है। तो मैं ये आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट हम अपने यहाँ गोवा में करेंगे ताकि आने वाले समय में देश के सामने एक उदाहरण गोवा से प्रस्तुत हो सके। या वेळार खासदार नरेंद्र सावयकार उलयलो। मायनिंग बंदी जाल्ल्यान शेती हो पर्याय थारू येता म्हूण ताणें सल्लो दिला। राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमांतल्यान खरं म्हणजे हांगासर हो एग्रीकल्चरचो काम शेतकऱ्यांची गरज आशिल्ली, आमच्या सारख्या गोवा बागायतदार सारख्या संस्थांची गरज आशिल्ली, हांगासरल्या ट्रेडर्सांची गरज आशिल्ली। कारण आमी पळयतात की शेती जर आमी विचार करीत जाल्यार शेती पयले फावट कांय टायमा भितर पयलीं दिसतालें की शेतीतून कांय फायदो ना म्हणून, पूण आतां खंय तरी प्रत्येकाच्या मना भितर येता म्हणजे जेन्नाच्यान 2012 जेन्ना मायनिंग कमी जालें पयलीं म्हाका याद जाता एक ल्हानशें उशेल आसा आमचें, त्या उशेला भितर म्हज्या बापाय कडेन येवपी खूब जाण आसताले की थोडे बी आमी नोंद दवरप। तेन्ना म्हाका याद जाता बाबान दिसतालें जेन्ना ऊस रोयताले काय म्हणजे जमीन पडीक जालें मरे ना पावलो आतां भाऊ कितें करतलो, आतां आमकां मायनिंग बंद जालां, ट्रकाक काम ना, आतां शेती तरी करया म्हणून शेत तरी रोवया म्हणटालो। आनी म्हाका दिसता पयर जी सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीची जी ऑर्डर आसा ती आमकां सगळ्या गोंयकारांक परत एकदा त्या शेता कडेन व्हरपा सारकीच ती ऑर्डर आसा की ज्याचो उपयोग ह्या एग्री बाजाराच्या माध्यमांतल्यान अशा पद्दतीच्या शेतकऱ्या खातीर वावुरपी संस्थांक करणे ताचो चडांत चड उपयोग जातलो आनी तो शेतकऱ्यांनी पळोवन घेवचो अशें हांवें मागणी करता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।
सीसीपीन चालू वर्साक 52 कोटी 88 लाखांचो बजेट केला. बजेटांत 30 वॉर्डांत बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंटा खातीर वाव दिला म्हण आयुक्तान सांगले. मार्केटांतल्या गाळ्यां खातीर ओरिजिनल अलॉटिंग खातीर लीव अँड लायसन एग्रीमेंट ड्राफ्ट केला. तो सरकाराच्या मान्यताये खातीर धाडटले. For financial year 2018-19, the estimated budget is 52 crore 88 lakh. In the budget of corporation, the major head of expenditure is always salaries and wages of employees. But this year focus is on improving municipal services, and we have also focused on developmental works for all the 30 wards of the city. For the city as a whole, it is 5 crore 50 lakh. We do not have separate budget for each and every ward. It is for the city as a whole. Corporation has already passed a resolution wherein they have decided that CCP will enter into leave and license agreement with the original allottees whose name figure in the JSITC list. That draft of that agreement is under consideration by government, and once government decides, then we will move ahead with this agreement. But what happens to those who have illegally occupied the shop? Decision has not been taken yet. That is under consideration. घेऊया एक ब्रेक.